tuka Solves pora ekla deva Sasang no man tuka Tu morto Tu podvida Tuci moima Sogliak panta Tu morto Tu podvida Tuci moima Sogliak panta Solves pora ekla deva Sasang no man tuka Solves pora ekla deva Sasang no man tuka बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमचे सोबे आसूं तुमच्या भयणीन भावनो आयज आमी लुर्दीची बागयोन तांकवार मारिया हिचे फेस्त सोमरमता आमी जाणो लुड्स ह्या शारांत ती एके ओस्तोरीक ल्हान आसलेली ती तिचें नांव मारिया बेर्नादेत सुबेरो तिका 16 फावटी ती दिश्टी पडली थोड्याच दिसांनी आनी तिणें तिका सांगलें खूब तणवण करात कित्याक प्राचित करात कित्याक संवसाराक खरेपणी शांती जाय आनी ती हाडटली म्हणून ती मागतली म्हणून तर आमी तिचे कडेन मागया आमच्या घराब्यांनी आमच्या संबंदांनी आनी आमच्या प्रत्येकाच्या जिवितान कशे भशेन आमी जेजू सोबेन जियेता तें उदीक खोलायन जिवच्याक तिचे कडेन आमी मागया आमी तरी भशेन जिवंक ना देवान आमकां सगळें दिलेलें आसा तरी पण आमी खूब पाटी दादोशी आसना तर आमी ह्या वेळार तिचे कडेन मागया कित्याक ती सदांच आमची गरजो जाणो आनी आदी फुडेंच ती आमचे पासत मागता ही आमी आयज पळयतल्यान देवाच्या उतरांतल्यान तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून बोगसणी मागया काळजान थावन दूख दोत्तेल्यांक बोगसणी दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक कापोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाचे उजवाक बसलाय सोम्या काकूत कोर सोरपो दाद दिव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों महिमा देवाकूं सर्गी आनी शांती तेच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोरपो देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक सोम्या देवाची शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकळूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन मागुया सर्वेस्परा अगणीत काकळीचे बापा आमचे असोक्तायेंत तुजो आदार आनी आसरो जोडूंक आमी ओतरेकता पातका खोतावीन गोरबे संभोवलेले तुज्या पुताचे मायेची विनोदणी कोणवाळायेन मानून घे आनी आमकां सोर पिडे शेडयेंतली राखून कुडी आत्म्याची भलायकी आनी शाश्वत शांती दी म्हूण विस्वासान आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप जेरुजाल्या कुशाल जा तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत संतोष बरीत जायात
तिचें दूख धरतल्या सोमेस्तानो तिचे पासत खुशालकायेन मुरगोटात. बुजवण दितली तिची होड्डी चिवून तुमी दादोशी जायात आनी तिच्या भरलेल्या होड्ड्यांतले पियोन पियोन खुशी जायात. कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, एक नदी परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी घसघशीत व्हांवत्या व्हाळा परी राष्ट्राची मोहिमा. ती आपल्या होड्ड्यार सगल्या बाळकांक उबारून व्हरतली आनी आपले उंटींत तांकां खेळयतली. आपल्या पुतांक बुजवण दितली आवय परी हांव तुका बुजवण दितलो आनी जेरुजाल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळयोवन तुजें काळीज संतोशी जातलें. तुमचीं हाडां तोंडा वरी फुलतलीं आनी सर्वेस्पराचो बावलो ताच्या सेवकाक राखता म्हूण गमून येतलें. देवाचें उतरें. देवाच्या उतराक जबाब जावं दी. तूं आमच्या काळजाची वडांतली व्हडली वडीक म्हणुया. तूं आमच्या काळजाची वडांतली व्हडली वडीक. प्रितमेल्या सर्व वस्तुऱ्यां वयर भोव व्हरत्या देवान तुका दुबे सदैव केली. जाणें स्वर्ग आनी संवसार रचला त्या सर्वेस्परा देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब, तूं आमच्या काळाची व्हडांतली व्हडली व्हडवीक. तुवें जो विस्वास दाखयलोय तो मनशाच्या मनांतलो सरचो ना, पूण देवाचे पदवेचो सदांकाल तांकां उगडास हाडटलो. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडांतली व्हडली व्हडवीक. देव तुका सदांकाल मान मेळ असो करूं, सदां तुजेर आशिर्वाद घालूं. कित्याक जेन्ना आमचें राष्ट्र हीन हलकें जालें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा केली न्हय. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडांतली व्हडवीक. उद्गाराक उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय रावतले म्हणटा स्वामी. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. गालिलेच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूची आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना.
जेजून तिका म्हणलें, अस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय देवाची शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकांत 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात. आनी ताणें तीं ओतोसर भरलीं. ताणें तांकां म्हणलें, तांतलें इल्लें काडून लग्न जेवणाच्या कारभाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारभाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाखून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलोलें तें चाकर मात जाणो आसलें. देखून कारभाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतूच हलको तो वांटात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरला. ही आपल्या खुणां मदली पयली खुणां जेजून गलिलेच्या काना गांवांत केली आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताच्या शिश्यांनी ताचेर विश्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीन भावनो, आमी आदां आनी एव ती अस्तोरी आसलेली, पूण तिणें केलें कितें केलें? तिणेन जेन्ना देंवचारान तिका नाडली तेन्ना ती दुसऱ्यांची चिंती नासलेली, आपलें चिंतून आपूण देव जातली म्हणून, आपूण देवा सारकी करतली म्हणून तिणेन तें पातक केलें, म्हणजे आपल्या पासत. पूण आयज पळय जेजू आपल्या आवयक अस्तोरी म्हणटा. पूण ही अस्तोरी कशे भाशेन जी आतां आपल्या पासत न्हय, तांकां गरज आसा. ती कितें करता? ही गरज आपल्या पुताशी वता आनी पुताक सांगता, बाबा हें मातशें पळय रे. मागीर तो हे भाशेन आमकां जें मागता माय पळय तें दिता. ती जाणो आमची गरजो कितें पळय त्यो, आनी हे भाशेन ती आमचे पासत मागोन जेजू कडेन घेता. जेजू पळयात आपल्या बापाय भाशेन पयले वाचपान आमी पळयना कशे भाशेन देव आपले पोरजेक सारको एके अस्तोरे भाशेन भुरग्याक जशे भाशेन एक अस्तोरी ताचो परामर्श करता, ताका तिच्या ओड्ड्यांतलें तो ताका दूद दिता, पाजता, घोटाय दिता, हे भाशेन देव आमचो सगळ्यांचो परामर्श करता. तर आमी अदीकन अदीक तांचो नमुनो घेवन आमचे पासत न्हय, पूण जेजू सगळें एकवटोन जेजू जशे भाशेन दुसऱ्यां पासत बरेपण करता आनी हे परी ताणें घेवन हें सगळें देवाक वाखाणूंक जाय, ते भाशेन आमचें जिवीत जावं दी. आमी दुसऱ्यां पासत जेजू सगळें वावुरया आनी आमी सगळीं जाणां बरोबर देवाक वाखाणया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उठीन दवरून दोळे बंद करून प्रत्येक सुस्कारान पळयात, तो आमचे सगळें येता आनी आमकां तो घोटाय दिता, कृपा दिता, ताचे सारकी जावच्याक आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान. आनी हे भाशेन आमी जावया. जशे भाशेन सायबीण मायन सगळ्यांक सांगलें, वय तुमी तुमचे पासत जिये नाकात, पूण दुसऱ्यां पासत तुमी मागणें करात, दडवण करात, आनी हे परी देव आमकां सगळ्या जाणांक बरेपण दाखयतलो. जेन्ना आमी दुसऱ्यां पासत मागणें करता तेन्ना तांकां देव सगळें बरें पळय तें दिता, कित्याक तांचें जिवीत दादोशी केलें म्हणटच ती देवाक वाखाणटली आनी ती दुसऱ्यांक देवा सुरशी हाडटली. जशे भाशेन सायबीण मायन ताका हाडली, तेच भाशेन आमकांय ही कृपा मेळिल्ली आसा. तर आतां आमी आमचें जिवीत जेजूक भेटोवया हे भेटोवणी वरवीं. आमेन. गीत गावया. सी नो पानाचो अंक 31.
C9, page 31. बापाक पावो अर्पण तुझे दुबल्यांक भेटो सादा दितले दुबल्यांक दिले देवाक पावले दुबल्यांक सोवे देवा रूपले मोगाळ बापा बाबा भयणी मानून घेया ही बेडोळी मोगाळ बापा बाबा भयणी मानून घेया ही बेडोळी. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सर्पदितात देवा बापाक मानता तुसनी जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले कोविड सोबेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर्पदिदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकालीन सोडताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पोटगोडटाव. आपल्या आंकवारीपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिणेन संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्पींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबारचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पोराचे नांवीन येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक फेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी शासनीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पवाडताचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू, आमी हो उलो खाताव आनी काशिसले पियेताव, तितलेय पावटी तूं वैभव आनी उसोद आमी तुजें मरण परगट्टाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गवडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तुज्या पोती भाग्यान जुजे सांगता, भाग्यान धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जशी भाशेन सायबीण मायन जेजू कडेन विनंती केली, आतां आमी जेजू सोबे तिच्या आदारान बापाक आमी उलो मारया. सगळे आमचे भाव भयणी पासत संवसारांत जी पडलेली आसा तांचे मदें शांती हाडच्याक आनी देवाक ताणें पयलो वयलो स्थान दिवन आमचें जिवीत देवाची येवजणे प्रमाणे जियोवच्याक आतां आमी पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडार जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवच्यान ओतरेकता. तर आमकां चुवदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटो यांचो राखातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवेंच्या धर्मदूतांक पळयन आतां आमकां हांगसर अनगारा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची गापूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची गापूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बरें कर. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळो. म्हजे जेजू पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हणून हांव सत मानता. सगळे वस्तू परसांचो मोग कोत्ता जेजू म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आमी तुका म्हज्या काळजांत ये म्हणून मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत गावया. डी 30 आणि 6 पानाचो अंक 60 आणि 7. डी 36 पेज 67. जेजू तुझ्या प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उरपा. जेजू तुझ्या प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उरपा. प्रीती मोगास्ता तूं माते बोड वोस्ता. प्रीती मोगास्ता तूं दोया वोस्ता. जेजू तुझ्या प्रीती मोगान आमची काळजां भरून
व्हरून जेजू आमच्या काळजांत आसा, आमी ताका आजीर जावया. सुभाषेन सायबीण मागीर ताका आजीर जावन तिणेन ताचे कडेन विनंती केली आनी ती ताणें पाळली. तेच भाशेन सायबीण मागीर सारकी आमी ताका सगळें सांगया दुसऱ्यांच्यो गरजो, आनी तो ती शांती पावयतलो, ताका जाय पळय तें दितलो आनी आमकांय तातूंत सगळें मेळटलें. जशे भाशेन सोलोमोवांत जाणवाय मागली, बुद्धी मागली, तेच भाशेन ती आपल्या पासत न्हय पूण ताचे पोरचेक कशे भाशेन चलोवच्याक. तेन्ना आमी आमचे पासत मागिना, आमी दुसऱ्या पासत मागता आनी तेन्ना देव आमकां सगळें बाकीचें दिता. जेजू आर्गांनी दिनवास तुका, कित्याक तूं आमकां सगळें दीत आसाय. तुका आमी दिनवासता कित्याक कितल्यो वस्तू तुवें आमकां दिल्याय. आमकां बरी सावत भलायकी, आमकां हांगसर येवच्याक सगळें तूं आमकां फावो कोत्ताय. तर आमचें जिवीत आतां तुका आमी पूर्णपणे भेटयता. तुजेच बरोबर आमचें जिवीत सादता. गे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशी प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. सर्व बलिश्तान म्हजे खातीर भारी केली महाकर्तृत्वा, पवित्र अर्चित ताचें व्हड नांव. मागुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडूणा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आंकवारी मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचें सगळें आसूं आनी सोर पुदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आतां आमी बागेवन फ्रांसिसा कडेन मागया. जशे भाशेन सायबीण मायन दुसऱ्या पासत आपलें जिवीत सारलें आनी ताणेंनूय तेच भाशेन आमी सारच्याक. सांत फ्रांसीस शेबेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन गेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूम गेली ना. ह्या देण्या खातीर सदोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. चणकल्यान आपणाक जाय तें सांत फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाखणटा. आमेन. गीत गावया. T3 पानाचो अंक 204. T3 पेज 204. आदराचे माये तुगे माई मोगाळे पाव आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं साडू नाकाय गे मोनाच्या वेळार पाव आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं साडू नाकाय गे मोनाच्या वेळार.
Check test. Check test.
सुरवातेक आमी गीत घेवया A19 पेज नंबर 9 A21 पानाचो अंक 9 मिसाची भेट सुरू जाता. मिसाची भेट सुरू जाता आमी सगळीं तयार जावया आमचो यादीक भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया आमचो यादीक भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या देवा बापाचो मोग, जेजूची शांती आनी पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आज आमी फेब्रुवारीचे 11 तारखेर 1858 1858 लुर्साच्या ग्रोटो लागीं सायबीण माय मारी बेर्नाडेट सुबेरू हिका दिश्टी पडली आनी ताचे उपरांत आनी 17 पावटी सगळे मेळून 18 पावटी सायबीण माय तिका दिश्टी पडली. ताचो उगडास काडटा. लूर शारांत जायतीं पिडेस्तां येतात. थोडीं बरीं जातात, थोडीं बरीं जायनात. आज संवसारभर पिडेस्तांचो दीस म्हणून मनयतात. तर आमी आमची कोण वळखीची मनशां आसात त्या पिडेस्तां पासत मागुया आनी जीं हॉस्पिटलांत कश्टवतात, वळवळतात त्याय पिडेस्तां पासत आनी तांची सेवा करपी दोतोर आनी नर्सी आसात तांचे पासत आमी मागुया. काळजांत ताण दूख धरतल्यांक बोगसणाय दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुळटकर. सोम्या काकुळटकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळटकर. क्रिस्ता काकुळटकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकुळटकर. सोम्या काकुळटकर. सर पदवेदार देव आमची काकुळटकरूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा अगणीत काकुळतीच्या बापा, आमचे अस्कतकायेंत तुजो आदार आनी आसरो जोडूंक आमी अत्रेकता. पातका खताविणे गरबी संभवलेले तुज्या पुताचे मायेची विनवणी कनवळ्यान मानून घे आनी आमकां सर पिडे शिडेंतली राखून कुडयात्म्याची भलायकी आनी शाश्वत शांती दी म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. इजयस प्रौद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरुसल्या कुशाल जा, तिचो मोग कोत्तल्या सगळ्यांनो तिचे पासत संतोश बरी जायात. तिचें दूख कोत्तल्या समेस्तानो तिचे पासत कुशालकायेन मुरगोटात. बुजवण दितोली तिची वड्डी चिवून तुमी दादोशी जायात आनी तिच्या भोल्लोल्या ओड्ड्यांतलें पियोन पियोन कुशाल जायात. कित्याक सर्विस्पोर अशें म्हणटा, एके नोदी परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी घसघशीत व्हांवतल्या व्हाळा परी राष्ट्राची मोहिमा. ती आपल्या वड्ड्यार सगळ्या बाळांक उबारून ओडटली आनी आपले उटयेंत तांकां खेळयतली. आपल्या पुताक बुजवून दितले आवय परी हांव तुका बुजवून दितलो आनी जेरुसल्या उर्वीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजें काळीज संतोशी जातलें. तुमचीं हाडां तोंडा वरीं फुलतलीं आनी सर्वेस्पराचो बावलो ताच्या सेवकांक राखता म्हूण घुंवून येतलें. देवाचें उतोरें.
देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक म्हणुया तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक प्रितमेवेल्या सर्व उस्त्र्यां वयर भोव व्हडत्या देवान तुका धुवे सोदवय केली जणें स्वर्ग आनी संवसार रचला त्या सर्वेस्परा देवाचें नांव व्हड जावं जबाब तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक तुवें जो विस्वास दाखयलोय तो मनशाच्या मनांतलो सरचो ना पूण देवाचे पदवेचो सदांकाल ताका उगडास हाडटलो जबाब तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक देव तुका सदांकाल मान मेलोसो करूं सदां तुजेर आशिर्वाद घालूं कित्याक जेन्ना आमचें राष्ट्र इन ओळखें जाल्लें तेन्ना तुज्याच जिवाची तुवें पर्वा केली ना जबाब तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक शुभ वर्तमान आयकूंक सगळीं उबीं रावया Alleluia, 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 Alleluia. भाग्यवंत आंकवार मरे तूं सदैव तूं भोव मनीस कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे तावन उदेवून आयलो सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सव्य आसूं जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या गालिलेच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें सोरो संपलो तेन्ना जेजूच्या आवयन ताका म्हणलें तांचे लागीं सोरो ना जेजून तिका म्हणलें अस्तरये तुका आनी म्हाका तें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावूंक ना ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगता तितलेंय तुमी करात थंय जुदेवांची शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 धोणां आसलीं दर एकांत 4 ते 6 कोळशे जाताले जेजून तांकां म्हणलें दोणां उदकान भरात आनी तांणी तीं वतसर भरलीं ताणें तांकां म्हणलें तांतलें इलें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात तांणी तशें केलें कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो पूण उदक काडलेलें तें चाकर मात जाण आसलें देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें सगळ्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतच हलको तो वांडटात पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरला ही आपल्या खुणां मदली पयली खुणां जेजून गालिलेच्या काना गांवांत केली आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणली तुका क्रिस्ता
फ्रांस देशाचे दक्षिणेक लुर्स एक ल्हान शार आसा आनी थंयसर 1858 वर्सां मारी बेर्नादेत सुबेरू ही 14 वर्सांची शिकप नासली गरीब घराण्यांतली चली आपल्यो सोयरी भयणी तांच्या वांगडा लांकडां विंचूंक म्हणून लागींच आसल्या पाव न्हंय कडेन गेली आनी लांकडां विसतना तिका थंयच काडपाचे कुशीन एक अस्तुरी दिसली. तिका मात दिसली, दुसऱ्यांक दिसूंक ना. तिका जाप दिसलें तें कितें गाय म्हूण पळोवंक ती लागीं गेली आनी मागीर तिका गमलें ही सायबीण माय आनी सायबीण माय तिच्या कडेन उलयली. हें घडलें आतां फेब्रुवारीचे 11 तारखेर. मागीर त्याच वर्सा जुलायाचे 16 तारीख हाच्या मदल्या काळांत 18 फावटी सायबीण तिका त्याच जाग्यार दिश्टी पडली आनी सायबिणीन आपली वळख तिका सांगली. हांव पापा खातावीण जल्माल्ली कोसेसांव सायबीण. कोसेसांव म्हणजे नितळ निर्मळ म्हणलो अर्थ. जेन्ना ही खबर गांवार पसरली कोणें तिचेर व्हडलो विस्वास दवरलो ना. हें कशें जावं येता, ही शिकप नासली आनी सादी आमी कितले फावटी ते न्हंय कडेन वेता आनी आमकां कित्याक दिश्टी पडूना, हिकाच कित्याक दिश्टी पडलें अशें. इगर्ज मातेच्या वडिलांनी पयलो विस्वास दवरलो ना. पूण मागीर बेर्नादेत सांगता तें पळोवन मागीर तांकां दिसलें ही चली खरेंच सत सांगता आनी मागीर इगर्ज मातेन हें सत मांडून घेतलें आनी थंयसर जायतो लोक, हजारांनी म्हणल्यार जाता लोक थंयसर येता. पूण आतां ह्या फेब्रुवारी म्हयन्यान थंय चड थंड, इतलें थंड आसता, तें स्नो इतलो पडटा. न्हंय आसा, ग्रोटो आसा, ग्रोटोच्या मुखार ती न्हंय आसा, पाव न्हंय आनी मागीर फुडल्यान दोंगर फाटल्यान दोंगर सगळे आयसान भरले आसतात. म्हूण ह्या फेब्रुवारी म्हयन्यान थंय चड लोक येना. जायतो पिडेस्त लोक येता आनी थंय ग्रोटो लागीं येवन थोडीं दिमी घालून, थोडीं बसून, थोडीं उबी रावून भायर त्या थंडाक मागणें करतात. आनी मागीर सांजेर पवित्र साक्रामेंताचो पुरसांव आसता. एकटो फादर पवित्र साक्रामेंत घेवन येता आनी जीं कोण पिडेस्तां आसात एक एकल्याचेर दवरून तांकां बेसांव दिता आनी मागीर सगळ्यांक बेसांव दिवन मागीर पवित्र साक्रामेंताचें बेसांव तें सोंपता. आनी हें सगळें करतना थोडो लोक बरो जाता. थंय कितलींशीं व्हीलचॅरां पडलीं आसात. येताना लोक व्हीलचॅराचेर आयलो, पाटी वेताना व्हीलचॅराचेर वचूंक ना. ती व्हीलचॅरां थंय रास पडलीं आसात. थोडीं बरीं जातात, थोडीं बरीं जायनात, कित्याक आमकां खबर ना. आतां सायबीण माये कडेन आमी मागल्यार फायदो कितें आसा? ती देवाची आवय, जेजूची आवय, देवान वेंचून काडली. पूण पयलो मान तिका आमी दिना. पयलो मान आमी दिता देवाक. देव बाप, देव पूत आनी पवित्र आत्म्यांक हो पयलो मान. कित्याक आमी पळया मागण्यांची सुरवात कशें करता? बापाचे आनी पुताचे न्ही आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. आमी सायबिणीच्या नांवान करिना, आमी सांतांच्या नांवान करिना, सांतिनीच्या नांवान करना आनी करूं नये. कित्याक ताच्या परस व्हडलें पातक आनी दुसरें ना. पयलो मान सर्वेस्परा देवाक. दुसरो मान आमी कथोलीक आनी ऑर्थोडॉक्स सायबीण मायेक दिता. तिसरो मान आंज बडव्यांक
आनी चवथो मान सांतांक आनी सांतिणींक. बरें, आतां आमी सायबिणी कडेन मागता इतल्याकूच, कित्याक ती आमचे भशेन मनीस आनी ती एक आवय. आतां आवय म्हणटच तिका भुरग्यांचे कश्ट, त्रास, दूख सगळें समजता. आनी भुरगीं पळया घरांत आपणाक जर कितें सांगूंक जाय, जिवाक बरें ना वा कितें जाय, ती पयलीं बापाय कडेन वचनात तितलीशीं, भोव थोडीं वेतात जातीत, चडशीं आपल्या आवय कडेन वेतात, सगळें आवयक सांगतात आनी मागीर आवय बापायक सांगता आनी मागीर सगळें जाता. कित्याक आमचो संबंद आमी जल्मोच्या आदींच आमच्या आवय कडेन येता. आवयच्या कुशव्यांत आमचो जल्म जालो, थंय आमी सर वाडलीं 9 म्हयने आनी मागीर जल्मातच आवयनूच आमकां आमचें सगळें केलें न्ही. म्हणटच कोणाकूय जाल्यार आवय चड मोगाची आनी लागशिल्ली आसता. आतां सायबीण माय आमची सर्गींची आवय. जेजूनच खुर्सारतावन तिका आमची आवय करून दिली. जेजून जुवांक म्हणलें, पयलीं ताणें सायबिणीक म्हणलें, वो तुजो पूत, आनी ताका म्हणलें ही तुजी आवय. जेजूनच आमकां सायबीण माय आमची आवय करून दिल्यार तिका आमी तो मान दिता. प्रोटेस्टंट आनी बिलिवर्स आमचेर हो आरोप करतात, आमी सायबीण मायेक गरजे भायर चड मान दिता. ना ना, आमी सायबिणीक मान करता, आमी सायबिणीचें आराधन करिना. आमी आराधन, वर्शीप, वी वर्शीप ओन्ली गॉड, बट वी ऑनर मदर मेरी, वी ऑनर सेंट्स, वी डोंट वर्शीप सेंट्स, अँड वी शूड नॉट, बिकॉज दॅट इज अ ग्रेटेस्ट सीन. म्हणटच हें आमी समजून घेवंक जाय. मागीर आमच्या लोकांचे पळय सायबीण माय कितल्यो आसात. सायबिणीक नांवां जायतीं आसात, गांवां प्रमाणे तिका नांवां आसात. फातिमा दिश्टी पडली म्हणून फातिमा सायबीण, लुर्सान दिश्टी पडली म्हूण लुर्स सायबीण, वेलांकणी दिश्टी पडली म्हूण वेलांकणी सायबीण, ग्वादालुपेन दिश्टी पडली म्हणून ग्वादालुपे सायबीण. मागीर तिच्या गुणांचेर आदारून ती अचर्यां करता देखून मिलाग्रीस सायबीण, भलायकी दिता म्हणून सावूत सायबीण, अशें जायतीं नांवां आसात. पूण सायबीण आसा एकलीच, हेंय आमी समजून घेवंक जाय. केन्ना केन्ना आमचो लोक पत्रांचेर एडवर्टीजमेंट दिता, कोशेसांव सायबिणी कडेन, फातिमा सायबिणी कडेन, वेलांकणी सायबिणी कडेन आनी मागलें आनी म्हाका उपकार मेळ्ळो. म्हणजे कोशेसांव सायबीण वेगळी आनी फातिमा सायबीण वेगळी. लोकांक समजून हें सगळें कितें म्हणुया, एका प्रकारचें फितिस्पॉण, सुपरस्टिशन. सायबिणी कडेन मागलें म्हूण सांग, तुवें कोशेसांव सायबिणी कडेन मागलें कितें, मिलाग्र सायबिणी कडेन मागलें कितें, नाजाल्यार फातिमा सायबिणी कडेन मागलें कितें, वा वेलांकणी सायबिणी कडेन मागलें कितें, मोती सायबिणी कडेन मागलें कितें, सायबिणी कडेन मागलें न्ही. हें आमी सारकें समजून घेवंक जाय. आमच्या लोकांक आतां सारकी समजणीच ना. म्हणून घरांत पळय एके पटी आमच्यो आल्तारार पळय कितल्यो सायबिणीची माजी आसतात. हांव लोकांक म्हणटा, तुका जर दवरूंक जाय खंयची एक दवर. तुवें खंयची इमाज दवरली सायबिणीची, तूं मान दिता सायबिणींक न्हय, इमाजीक न्हय, तूं मान दिता सायबिणींक. इतल्यो इमाजी सायबिणीच्यो कित्याक? हाका लागून एक चुकीची चिंतप येता. आमच्या घरांत जर दुसऱ्या धर्माचो लोक आयलो, तांकां दिसता ही सायबीण वेगळी, ती वेगळी, ती वेगळी, ती वेगळी, ती वेगळी. तशें ना, एकूच सायबीण आसा. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, काना नगरांत थंय जेवणा वेळार सोरो उणें पडलो तेन्ना सायबीण माय आपुणूच जावन, तिका कोणें सांगूं ना, वचून आपल्या पुताक विनंती करता. आनी जेजू पयलें म्हणटा, म्हाका आनी तुका कित्याक पडलां, आमी हांगा सयरीं कशीं आयल्यां काजाराक, ती आमची जबाबदारी न्हय. पुता कडेन ती कांय वाद घालिना. चाकरांक म्हणटा, तो कितें सांगता तें तुमी करा. आनी आपल्या आवयक लागून जेजून हें पयलें असर केलें म्हणून सांजो हांव सांगता. म्हणटच आमचें कितें मागणी आसात, आमचें कितें दूख आसा, तें आमी देवाक सांगचेंच जालेंच. पूण तेच बरोबर आमी सायबिणीक जर सांगलें तर सायबीण माय
आमचे खातीर आपल्या पुता लागीं विनंती करतली आनी देवाक जाय जाल्यार आमी मागलोलें देव आमकां दितलो. म्हणटच ही पातळी दवरून आज खास करून आमी जीं पिडेस्तां आसात, पिडेन वळवळटात, कश्टवतात, तांचे पासत मिसा वेळार आनी आखो दीस मागणें करुया. आमी गीत घेवया C10 पेज नंबर 32 C10 पानाचो अंक 30 आनी 2 बाबा भयणी बापाक भेटोवंक. बाबा भयणी बापाक भेटोवंक भांगर नाका रुपे नाका आपल्या कडचो सोबे बापाक जेसू तुझे काळीस मागता आयच्या दिसा आख्खे जिणे देवा खुशी करीस लेगो मोगान वेगून जिवीत सोडून जेसू तुझे काळीस मागता जेसू मागता खुशीन दिता सगळेच मोशे बापाक भोगता. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका बांदता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण खालतेपणी मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबार. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो आसलेले आंकवारी मारयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगटता. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगटुया. तुझ्या खुर्सा आणि बोनो जीवन मोडवरवी तुवे नको सोडू होईले सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर. लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सान जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. जशें सायबीण मायेन जेजूचो पुरतो पाटलाव केलो आनी ताची शिकवण आपल्या जिवितांत ती जियेली, आमी तिची देख घेवन तिच्या पावलांनी चलूंक आमकां कृपा आनी बळ मेळूंक जेजून शिकयलेले मागणें आतां आमी भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पोतवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. जिवन जाल्ल्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणांच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. आमी गीत घेवया D42 पेज नंबर 71 D40 पानाचो अंक 70 तुजेच फाटल्यान येता जेजू.
सर बळिश्टान म्हजे खातीर भारी केली महाकर्तृत्वा पवित्र अर्चित ताचें व्हड नांव. मागुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्यांत. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक भरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं, राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. सायबीण मायची देख घेवन जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमी जियोंक जेजूचे शांतीन आतां आमी वचुया. देवाचे व्हड उपकार. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणें. सांत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मैमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सक्ता पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखणटा. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. आमी गीत घेवया T56 पेज नंबर 227, T50 पानाचो अंक 227. तुझ्या गोपांत माये.
page 33, A76, Out of Darkness. A76, page 33, Out of Darkness. A76, page 33. Out of our darkness, O Jesus Christ, we call to you before day starts. Let your light shine on us today. Remain with us till shadows fall. O rising sun, resplendence of the Father, Jesus Christ, we sing to you. The way of life that leads us to the kingdom. With one heart we sing your praise. Out of our darkness, O Jesus Christ, we call to you before day starts. Let your light shine on us today. Remain with us till shadows fall. Good morning, everyone. Good morning, Father. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the Lord be with you. My dear brothers and sisters, today we've got the feast of Our Lady of Lourdes, also the day of the sick. There are a number of churches in Goa, chapels to dedicate it to Our Lady of Lourdes. We pray today for intercession for ourselves, for those who are sick in our families, and sick physically, mentally, spiritually, that through her intercession, God may heal us. And for times we have failed to believe that Our Lady is a good intercessor for us and please for us. We ask the Lord's pardon and His mercy. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, may forgive us all our sins and bring us to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.
Let us pray. Let's pause to pray for our own personal intentions. Grant us, O merciful God, protection in our weakness, that we who keep the memorial of the Immaculate Mother of God may, with the help of her intercession, rise up from our unjust iniquities. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. A reading from the book of Isaiah. Rejoice with Jerusalem and be glad for her, all you who love her. Rejoice with her in joy, all you who mourn over her, that you may suck and be satisfied with her consoling breasts, that you may drink deeply with delight from the abundance of her glory. For thus says the Lord, behold, I will extend prosperity to her like a river, and the wealth of the nations like an overflowing stream. And you shall suck, you shall be carried upon her hip, and dandled upon her knees. As one whom his mother comforts, so I will comfort you. You shall be comforted in Jerusalem. You shall see, and your heart shall rejoice. Your bones shall flourish like the grass, and it shall be known that the hand of the Lord is with his servants. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm, let your response be, you are the highest honor of our race. Please repeat. You are the highest honor of our race. O daughter, you are blessed by the Most High God above all women on earth, and blessed be the Lord God who created the heavens and the earth. Response. You are the highest honor of our race. Your hope will never depart from the hearts of men as they remember the power of God. May God grant this to be a perpetual honor to you, and may He visit you with blessings because you did not spare your own life when our nation was brought low. Response. You are the highest honor of our race. Please rise to honor the Holy Gospel. Hallelujah, 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 hallelujah. Blessed are you, Virgin Mary, who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to you from the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. Read in the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. There was a marriage at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus also was invited for the marriage with his disciples. When the wine failed, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "O woman, what have you to do with me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Now 6 stone jars were standing there for the Jewish rites of purification, each holding 20 or 30 gallons. Jesus said to them, "Fill the jars with water," and they filled them up to the brim.
he said to them, "Now draw some out and take it to the steward of the feast." So they took it. When the steward of the feast tasted the water, now become wine, and did not know where it came from, though the servants who had drawn the water knew, the steward of the feast called the bridegroom and said to him, "Every man serves the good wine first, and when men have drunk freely, then the poor wine, but you have kept the good wine until now." This, the first of his signs, Jesus did at Cana in Galilee, and manifested his glory, and his disciples believed in him. The Gospel of the Lord. My dear brothers and sisters, it was on this day, 1858, Our Lady appeared to a 14-year-old Maria Bernadette Soubrin in Lourdes, France. Then she appeared about 18 times to her. The message Our Lady conveyed to her was twofold, that she is the Mary Immaculate. Secondly, she asked her to pray for sinners. When she reported this to the parents and to the church elders, no one believed her initially. But later on, believed her the message that Our Lady had really appeared to her. We see Our Lady's concern for the world. The world is a sin and needs to be healed. The gospel passage we heard today, we also see on something special, Mary's concern for the couple and for the family. The wine fell short. Mary was there to ask her son for help. Mary is a mother too, for God gave her to us. Jesus told Mary or John at the cross, "Behold your mother." She is a mother. And as every mother, we know, earthly mother, she cares for us because we are her children. We ask God today to help us to understand this reality that she is always there for us. We need to put our faith and trust in her, that what we ask through her intercession, God gives it to us. I happened to go to Lourdes 2 years back, and when we enter that arena, that area, you feel a sense of holiness. And people come there with out of faith in Our Lady's intercession. And quite a few others who come there with deep faith and ask for favors, the favors are granted. Just like a mother, when we are as small children, we ask our mothers to give us this and to give us that. It was good for us and for our betterment. Our mothers give it to us. The same way, Our Lady intercedes for us, whatever we ask for, provided it is good for us. We ask her to deepen our faith in Our Lady so that we have intercession, we have recourse to her whenever we are in need. Page 71, BB 11. All things are thine, O Lord, BB 11. All things are thine, O Lord. We offer thee what we receive from thy hand. Blessed art thou, O Lord, Israel's God from all ages. Thine is the power and glory and splendor. Pray that our sacrifice may be acceptable to God the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Let us pray. Receive, O Lord, we ask the prayers of your people,
with the sacrificial offerings, that through the intercession of the Blessed Mary, the mother of your Son, no petition may go unanswered, no request be made in vain. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, to praise your mighty deeds in the exaltation of all the saints, and especially to celebrate the memory of the Blessed Virgin Mary, to proclaim your kindness as we echo her thankful hymn of praise. For truly, even to earth's ends, you have done great things and extended your abundant mercy from age to age. When you looked on the lowliness of your handmaid, you gave us through her the author of our salvation. Through him the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down a Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks gave disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and the resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation. Giving thanks, have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her the fullness of charity, together with Leo our Pope, and Philip Neri and Simon our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us pray the prayer the Lord has taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come,
Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her unity and peace according with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's offer each other some sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we now who are called to share at his banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. D67, page 132. Come, O Lord, and be my all. D67. Oh, come, Lord, and be my all. Take my will, my liberty. Come, oh Lord, possess my heart. Fill it with your charity. Come, oh Lord,
Let us pray. As we receive this heavenly sacrament, we beseech, O Lord, your mercy, that we who rejoice in the commemorating the Blessed Virgin Mary may, by imitating her, serve worthily the mysteries of our redemption. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. The Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Mass is ended. Go to love and to serve the Lord. Pray to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask for intercession for ourselves. Kindly make your own petition. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Page 339, T35, T35. Holy Virgin, my God's decree, you were called eternally, that He could give His Son to our race. Mary, we praise you in full of grace. Amen. Amen.
ओग्यापणान जेजू तूं आसाय म्हूण आमी जाणो. आमी तुका अणभवता. तूं जावन आसा आमचें जिवीत. प्रत्येक सुस्कारांत आमी तुका मेळटा, तूं आमकां मेळटाय आनी आमी तुजे बरोबर हो लागशिल्लो संबंद अणभवून तुजे सारकें जावंक तूं आमकां कृपा, बळ आनी घोटाय दिताय. तूं आमच्या काळजांनी जियेताय आनी तुका पयलो वयलो स्थान दिवंक आमची खुशी. पूण भितरल्यो आडकोळी आमचे मदें आसात आपल्यापणाच्यो आनी देंवचारान ताची वाट आमचें सगळें तयार करून ते वाटेन तो आमकां चलयता. जेजू तातूंतली आमकां भायर सरोंक तूं आतां आमकां मदत कर. आनी न्हयच आमकां पूण सगल्या आमच्या भाव भयणींक आख्ख्या संवसारांत जीं पडलेलीं आसा तांकां सगल्यांक आपलेपणांतली सुटका दी. हें पातक आमचें काडून उडय आनी आमी प्रत्येक जाण हांगसर आसा हाजेर तुजें सगळें आमचें जिवीत सारून तांकां ही तूं घोटाय आनी कृपा, बळ दितलो म्हूण आमकां खात्री आसा. जें तूं आमचें सगळें घडोवन हाडटाय तें तांचेंय सगळें तूं घडोवन हाडटलो. कित्याक हे परी आमी एकसुरी न्हय, आमी तुजे कुडींत जियेता. जितली आमी तुका एकवटून आमचें जिवीत सादता तेन्ना तुजे आख्खे कुडीक सगल्या आमच्या भयणीक आनी भावांक ही कृपा, घोटाय, नवेपण मेळटा. नवसरणी ताच्या जिविताची घडोवन येता. जेजू हे सगळी आमची चिंतना भावना तुका समोर पळोवन तूं आमकां नितळकाय दिताय. काळजान नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली म्हणून तुवें आमकां कळयलाय. वय जेजू, प्रत्येक सुस्कारांत आमची चिंतना भावना चाल आसा तितली तुज्या नांवांत आमी तुजे ती दोत्ता आनी तूं आमकां तातूंतली सुटका दिताय. ह्या स्वतंत्रपणांत आमी आमचे वस्तुंगी न्हय पूण तूं आमचे भितर आसाय. तुका चिटकोन आमचें जिवीत जियोंक लागता. दोळे धांपून आमी साश्टांगी भितरल्या भितर पडून जेजूचेर आमची तकली दवरून ताच्या पांयांचेर ताची ऊब आमी अणभवया. आनी हें समर्पण आमच्या जिविताचें ताका करया. घे दोनिया, घे दोनिया, म्हजी सत्या, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां. तुकाच तें हांव दितां. कित्याक तें सगलें तुजें. कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे, तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. ताचो वापर कर. म्हाका फकत, म्हाका फकत तुजो मोग, तुजो मोग आनी तुजी कृपा आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. दोळे उक्ते करून सांतिस्मू साक्रामेंत आसलेल्या जेजूचेर आमचे दोळे थिरावया आनी ताची किरणां आमचे भितर शिरोन तो ही नितळकाय आमचे सगळें हाडटलो. कित्याक आमी सगळो प्रत्येक सुस्कारांत
आमचे जिवीत ताकाच ओपून दीत आसा. ये खालतीकायेन ये ल्हानविकायेन सायबीणमाय भाशेन आमी आतां चाकरां कशीं सगळें ताका दिवन ताणें आमचें जिवीत ताका जाय पळय तशें घडोवन हाडच्याक आतां हो वेळ तेरसांतल्यान आमी सारया आनी तेरसांत आमी ताच्या जिविताचेर नदर मारता सगळ्या ताच्या घडीतांचेर आनी सायबीण मायन जशी भशेन ताका आपले कुस्व्यांत आपणायलो आनी मागीर तो वाडटा वाडटा तितली ती ताका एकवटोन आपलें जिवीत सादताली ते भाशेन आमी आतां तिचे बरोबर जेजूचें जिवीत आपणावया आनी सगळे आमचे भावा भयणी पासत मागया जाणें आमकां मागण्यांची विनंती केल्ली आसा. कितल्याच जाणांनी तरेतरेची गरजो तांच्यो आमचे सगळ्यांनी दवरलेल्यो आसात. तांचे सगळ्यां पासत आमी मागया. चड करून जी आपल्या जल्माचो दीस संभ्रमतात ओ काजाराचो दीस मनयतात ह्या सगळ्यांक आमी जेजूची ताब्यान करया. भुरग्यांक तशींच तरणाट्यांक वाडलेल्यांक तशींच जाणटेल्यांक प्रवास करतल्यांक आनी घरा आशिल्ल्यांक ह्या सगळ्यांक आमचें बरेपण मागण्यांतल्यान फावो जावं. सोत मानता देवा, सोर पुरवेदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुशनारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकलोच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्याक वरवीं सांबाळलो, आंकवार मरयेंतल्यान जल्मलो, पोंच पिलात ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पुरवेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांय जिव्या आनी मेल्यांची मनसुरी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कॅथॉलिक पवित्र सभे, भक्तांचा एकठार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचे जोडपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. भावार्थ, बोरवासो, प्रितीमोग ह्या 3 गुणांनी आमचें जिवीत खोलावन जेजूच्या सांगातांत जिवच्याक सायबीणमाय कडेन, भाग्यवंत फ्रांसिसा कडेन, सांत इनासा कडेन, सांत जुजेवाचे कडेन, सगळ्या सांता भक्ता कडेन मागया. तांचे विनंतीन आमचें जिवीत अदीक भितरल्यान जेजूच्या सांगाता सारून ताचे सारकें आमी अदीक आनी अदीक जावंक. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मध्ये कुटपेन बोलले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रामदन सुदैन सुदोचो पूज जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या काते नतिकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मध्ये कुटपेन बोलले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रामदन सुदैन सुदोचो पूज जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या काते नतिकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मध्ये कुटपेन बोलले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रामदन सुदैन सुदोचो पूज जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या काते नतिकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाल. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. ल्यूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नमान तुका देवाची चड पुरबायेचे सर्वीस पोरच्यो थंय आसा. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस पोचताय सावस्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोइचो पूज जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या काते नतिकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस पोचताय सावस्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोइचो पूज जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या काते नतिकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस
पोचताय आसा उस्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोईचो पुच्छ येजू Magente Maria devace maie, apapia kate natikor, atani amcha manacha velar amen. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा उस्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोईचो पुच्छ येजू Magente Maria devace maie, apapia kate natikor, atani amcha manacha velar amen. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा उस्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोईचो पुच्छ येजू Magente Maria devace maie, apapia kate natikor, atani amcha manacha velar amen. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा उस्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोईचो पुच्छ येजू Magente Maria devace maie, apapia kate natikor, atani amcha manacha velar amen. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा उस्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोईचो पुच्छ येजू Magente Maria devace maie, apapia kate natikor, atani amcha manacha velar amen. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा उस्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोईचो पुच्छ येजू Magente Maria devace maie, apapia kate natikor, atani amcha manacha velar amen. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा उस्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोईचो पुच्छ येजू Magente Maria devace maie, apapia kate natikor, atani amcha manacha velar amen. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा उस्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोईचो पुच्छ येजू Magente Maria devace maie, apapia kate natikor, atani amcha manacha velar amen. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्रात्म्या Adi atani sada sedangkal amen. O moja mogacha Jesu, bugo samkam patka, निवारम का एकोणातल्या उच्चांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज असलेल्यांक. दुसरो संतोषाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकून फुडेंचे कुशीवाद आसले बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, वस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणयेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलोले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा, वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. Magente Maria devace maie, apapia kate natikor, atani amcha manacha velar amen. नमान मरे कृपेन भरलोले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा, वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. Magente Maria devace maie, apapia kate natikor, atani amcha manacha velar amen. नमान मरे कृपेन भरलोले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा, वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. Magente Maria devace maie, apapia kate natikor, atani amcha manacha velar amen. नमान मरे कृपेन भरलोले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा, वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. Magente Maria devace maie, apapia kate natikor, atani amcha manacha velar amen. नमान मरे कृपेन भरलोले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा, वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. Magente Maria devace maie, apapia kate natikor, atani amcha manacha velar amen. नमान मरे कृपेन भरलोले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा, वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. Magente Maria devace maie, apapia kate natikor, atani amcha manacha velar amen. नमान मरे कृपेन भरलोले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा, वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. Magente Maria devace maie, apapia kate natikor, atani amcha manacha velar amen. नमान मरे कृपेन भरलोले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा, वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. Magente Maria devace maie, apapia kate natikor, atani amcha manacha velar amen. नमान मरे कृपेन भरलोले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा, वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. Magente Maria devace maie, apapia kate natikor,
आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुझ्या थंय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकड्यांतल्या उच्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया बेल्या नोकरान दुर्बळपणान जेजू जल्मता ल्यूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या म्हालगडे पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेन दवरलो. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळयेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगिनी मेरी देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगिनी मेरी देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगिनी मेरी देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगिनी मेरी देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगिनी मेरी देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगिनी मेरी देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगिनी मेरी देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगिनी मेरी देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगिनी मेरी देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगिनी मेरी देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकड्यांतल्या उच्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरान भेटयतात ल्यूक 2:22. मोइजेसाची सुरमुर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योदनो समोर पुंग बाळका जेजूक जेरुजल्याक व्हेलो. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो इग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा
अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये पापया खातीर नती कर आता आमच्या बंदांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मरे देवाचे माये आपापया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्मेक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोणांतल्या उच्यांतली वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून स्वर्गराज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर पांचवो संतोसाचो मिस्तेर जेजू देव मंदिरांत रावता ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो देव मंदिरांत रावलो. थंय शास्त्रा मदीं बसून ताचें आयकतालो आनी ताका विचार करीत आसलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून येवं नाकाय म्हूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा
उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये पपियां खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या विडार मेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये पपियां खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या विडार मेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये पपियां खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये पपियां खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या विडार मेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोणांतल्या उच्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान मात्यो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओवचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळोसो गाजलो. हो म्हजे उपुरबायेचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो इग्राय जायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बुरले सुरस्पोर तुजे थंय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजें पूत जेजू. भगिनी टिमरे देवाचे माये पपियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या विडार मेन. नमान मुरे कृपेन बुरले सुरस्पोर तुजे थंय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी टिमरे देवाचे माये पपियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या विडार मेन. नमान मुरे कृपेन बुरले सुरस्पोर तुजे थंय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी टिमरे देवाचे माये पपियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या विडार मेन. नमान मुरे कृपेन बुरले सुरस्पोर तुजे थंय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी टिमरे देवाचे माये पपियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या विडार मेन. नमान मुरे कृपेन बुरले सुरस्पोर तुजे थंय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी टिमरे देवाचे माये पपियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या विडार मेन. नमान मुरे कृपेन बुरले सुरस्पोर तुजे थंय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी टिमरे देवाचे माये पपियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या विडार मेन. नमान मुरे कृपेन बुरले सुरस्पोर तुजे थंय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी टिमरे देवाचे माये पपियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मुरे कृपेन बुरले सुरस्पोर तुजे थंय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी टिमरे देवाचे माये पपियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मुरे कृपेन बुरले सुरस्पोर तुजे थंय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी टिमरे देवाचे माये पपियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मुरे कृपेन बुरले सुरस्पोर तुजे थंय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी टिमरे देवाचे माये पपियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आदी आतां आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोड्यांतल्या उच्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तूं उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्रांत जेजूची आपोरगोटणी जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें अस्तुरे तुका म्हाका कित्याक पडला म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुद्यांचे शुद्धी करपाची रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दरेकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्मा आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकुणांतल्या उच्चांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परकोटणी मार्कू 1:14-15 जुवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गलिल्याक गेलो थंय तो देवाच्या राज्याचे शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो नेमळेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां यो तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे दाय आसा असुर्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे दाय आसा असुर्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे दाय आसा असुर्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे दाय आसा असुर्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे दाय आसा
स्त्रियांमध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कोळपेन बोललेले सर्विस्पोर तुझे ताय आसा स्त्रियांमध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कोळपेन बोललेले सर्विस्पोर तुझे ताय आसा स्त्रियांमध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कोळपेन बोललेले सर्विस्पोर तुझे ताय आसा स्त्रियांमध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कोळपेन बोललेले सर्विस्पोर तुझे ताय आसा स्त्रियांमध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कोळपेन बोललेले सर्विस्पोर तुझे ताय आसा स्त्रियांमध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकुणांतल्या उच्चांतली वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचे रुपांतर ल्यूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामोडचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय जायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सरस्पोत येता आसा ओसऱ्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरस्पोत येता आसा ओसऱ्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरस्पोत येता आसा ओसऱ्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरस्पोत येता आसा ओसऱ्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरस्पोत येता आसा ओसऱ्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरस्पोत येता आसा ओसऱ्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरस्पोत येता आसा ओसऱ्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरस्पोत येता आसा ओसऱ्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरस्पोत येता आसा ओसऱ्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरस्पोत येता आसा ओसऱ्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. अनंत बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकुणांतल्या उच्चांतली वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी ल्यूक 22:19-20 जेजून उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पोवची आसा
म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करात. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय जायत आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरेत कुरपेन बोललेले सर्वेस्व तुज्या तांय आसा, उत्सऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माये, पापया खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेत कुरपेन बोललेले सर्वेस्व तुज्या तांय आसा, उत्सऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माये, पापया खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेत कुरपेन बोललेले सर्वेस्व तुज्या तांय आसा, उत्सऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माये, पापया खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेत कुरपेन बोललेले सर्वेस्व तुज्या तांय आसा, उत्सऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माये, पापया खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेत कुरपेन बोललेले सर्वेस्व तुज्या तांय आसा, उत्सऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माये, पापया खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेत कुरपेन बोललेले सर्वेस्व तुज्या तांय आसा, उत्सऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माये, पापया खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेत कुरपेन बोललेले सर्वेस्व तुज्या तांय आसा, उत्सऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माये, पापया खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेत कुरपेन बोललेले सर्वेस्व तुज्या तांय आसा, उत्सऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माये, पापया खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेत कुरपेन बोललेले सर्वेस्व तुज्या तांय आसा, उत्सऱ्यां भितर तूं सोदो सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माये, पापया खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेत कुरपेन बोललेले सर्वेस्व तुज्या तांय आसा, उत्सऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माये, पापया खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मनोत बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एकूणांतल्या उच्चांतली, वर सर्गार सगल्या आत्म्यांक, भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मळ्यांत जेजू मागणें करता. ल्यूक 22:40 ते 40:5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी धरणीर गळटल्या रोखत्याचे दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तोच शिश्यां सोशी उठून येजल्यार ते खंयतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचो दिसपटो इग्राय जायत आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. भगवती मरी देवाची माये, पापया खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे तांय आसा, ओसरा मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माये, पापया खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे तांय आसा, ओसरा मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माये, पापया खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे तांय आसा, ओसरा मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माये, पापया खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नोमान मोरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुझे ताय आसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुझे ताय आसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुझे ताय आसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुझे ताय आसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुझे ताय आसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुझे ताय आसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुत्रा आणि पवित्र आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकूणांतल्या उच्चांतली वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून स्वर्गराज आसलेल्या. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कोऱ्यो कोत्तात जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेर बोंड लायले. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या वस्तूंता तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणान घडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुजे टाय आसा स्त्रियां मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो आपूत जेजू. देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुजे टाय आसा स्त्रियां मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो आपूत जेजू. मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुजे टाय आसा स्त्रियां मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो आपूत जेजू. मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुजे टाय आसा स्त्रियां मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो आपूत जेजू. मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुजे टाय आसा स्त्रियां मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो आपूत जेजू. मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुजे टाय आसा स्त्रियां मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो आपूत जेजू. मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुजे टाय आसा स्त्रियां मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो आपूत जेजू. मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुजे टाय आसा स्त्रियां मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो आपूत जेजू. मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुजे टाय आसा स्त्रियां मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो आपूत जेजू. मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुजे टाय आसा स्त्रियां मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो आपूत जेजू. मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकूणांतल्या उच्चांतली वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्यांचो मुकुट घालतात.
माथ्यो 27:28 ते 29. तेन्ना राजपालेच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो. ताचे भोवती सगळी पळतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटे तांबडे लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बलोली सर्वेस पो तुजे ताई सावस तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आपल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बलोली सर्वेस पो तुजे ताई सावस तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आपल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बलोली सर्वेस पो तुजे ताई सावस तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आपल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बलोली सर्वेस पो तुजे ताई सावस तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आपल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बलोली सर्वेस पो तुजे ताई सावस तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आपल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बलोली सर्वेस पो तुजे ताई सावस तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आपल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बलोली सर्वेस पो तुजे ताई सावस तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आपल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बलोली सर्वेस पो तुजे ताई सावस तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आपल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बलोली सर्वेस पो तुजे ताई सावस तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आपल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बलोली सर्वेस पो तुजे ताई सावस तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आपल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एगड्यातल्या उच्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक, भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांदार खुरीस दितात. मातचुआंव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्टेच्या मुळ्ळेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोता. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. उस्तोऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आपल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. उस्तोऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आपल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. उस्तोऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आपल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. उस्तोऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आपल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. उस्तोऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आपल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा.
उस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझं पूत जेजू भगवंते मरे देवाचे माये अपपिया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे थाय असा उस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझं पूत जेजू भगवंते मरे देवाचे माये अपपिया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे थाय असा उस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझं पूत जेजू भगवंते मरे देवाचे माये अपपिया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे थाय असा उस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझं पूत जेजू भगवंते मरे देवाचे माये अपपिया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे थाय असा उस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझं पूत जेजू भगवंते मरे देवाचे माये अपपिया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगो समकामची फाटका निवार आमकां एकण्यातल्या उच्चांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज असलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जा तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जा. आमचो दिसपटो इग्राय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तरेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे गुरपेन बलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये अपपिया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये अपपिया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये अपपिया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये अपपिया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये अपपिया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये अपपिया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये अपपिया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये अपपिया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये अपपिया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये अपपिया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगो समकामची पातका निवार आमकां एकड्यांतल्या उच्चांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज असलेल्यांक. 5 ऑर्काचे मिस्तेर पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवन जाता. मार्कू 16 पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जीवन केलो तो हांगा ना ताका दवरली ती स्वाद पळयात.
आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय साव स्तोऱ्या मोदे तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगिनीचे मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय साव स्तोऱ्या मोदे तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगिनीचे मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय साव स्तोऱ्या मोदे तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगिनीचे मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय साव स्तोऱ्या मोदे तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगिनीचे मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय साव स्तोऱ्या मोदे तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगिनीचे मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय साव स्तोऱ्या मोदे तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय साव स्तोऱ्या मोदे तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगिनीचे मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय साव स्तोऱ्या मोदे तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगिनीचे मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय साव स्तोऱ्या मोदे तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगिनीचे मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय साव स्तोऱ्या मोदे तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगिनीचे मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एकुणांतल्या उच्चांतली, वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक, भोव करून चड गरज असलेल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात सोडटा. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें आनी सोमयान जेजून ताचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगिनीचे मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगिनीचे मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगिनीचे मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगिनीचे मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगिनीचे मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगिनीचे मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा,
ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पूज्य येसू मगेचे मरे देवाचे माये अपपिया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पो तुझे ताई आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पूज्य येसू मगेचे मरे देवाचे माये अपपिया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पो तुझे ताई आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पूज्य येसू मगेचे मरे देवाचे माये अपपिया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पो तुझे ताई आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पूज्य येसू मगेचे मरे देवाचे माये अपपिया खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आदि आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ माझ्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातका निवार आमकां एकोणांतल्या उच्चातली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. चवथो orkaचो मिस्तेर मारयेक दिव कुडी आत्म्या सयत सरकार वता जुडीत 13:18 म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर बोवडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा सुखीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इगराय जायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पळोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलेले सुरेश पोचणे सहस्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज्य येसू देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सुरेश पोचणे सहस्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज्य येसू मगेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सुरेश पोचणे सहस्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज्य येसू मगेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सुरेश पोचणे सहस्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज्य येसू मगेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सुरेश पोचणे सहस्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज्य येसू मगेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सुरेश पोचणे सहस्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज्य येसू मगेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सुरेश पोचणे सहस्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज्य येसू मगेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सुरेश पोचणे सहस्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज्य येसू मगेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सुरेश पोचणे सहस्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज्य येसू मगेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सुरेश पोचणे सहस्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज्य येसू मगेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आदि आता आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोणांतल्या उच्चांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो orkaचो मिस्तेर मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता प्रकाशनी 12:1 तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र उखणां दिसती पडली. सुर्याच्या पोतजोडान नेसळिल्ली एक बायल जे पांयां तोड आसलो चोंद्रीम आनी जे माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगराय जायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्ले सूर्यस्पर्शताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू मगेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस पडचेताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू बगेचे मरे देवाचे माये आपापल्या गाते नतिकर तानी आमच्या मनाच्या विडार आमेन नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस पडचेताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू बगेचे मरे देवाचे माये आपापल्या गाते नतिकर तानी आमच्या मनाच्या विडार आमेन नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस पडचेताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू बगेचे मरे देवाचे माये आपापल्या गाते नतिकर तानी आमच्या मनाच्या विडार आमेन नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस पडचेताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू बगेचे मरे देवाचे माये आपापल्या गाते नतिकर तानी आमच्या मनाच्या विडार आमेन नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस पडचेताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू बगेचे मरे देवाचे माये आपापल्या गाते नतिकर तानी आमच्या मनाच्या विडार आमेन नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस पडचेताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू बगेचे मरे देवाचे माये आपापल्या गाते नतिकर तानी आमच्या मनाच्या विडार आमेन नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस पडचेताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू बगेचे मरे देवाचे माये आपापल्या गाते नतिकर तानी आमच्या मनाच्या विडार आमेन नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस पडचेताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू बगेचे मरे देवाचे माये आपापल्या गाते नतिकर तानी आमच्या मनाच्या विडार आमेन नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस पडचेताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू बगेचे मरे देवाचे माये आपापल्या गाते नतिकर तानी आमच्या मनाच्या विडार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकड्यांतल्या उच्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक भोव करून स्वर्गराज असलेल्यांक नमान राणीये काकुचे माये तुझे आमचे जिवीत अमृत आणि परमेश्वर आम्ही परदेशी येवची बालका तुका उलो मागता या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदान करून माये तुका प्रार्थना आमचे दोळे शरतीनी तुझी काकुटीची नदर घाल तू कोणवाले आणि मोगाल धुलो आंकवार मोरये या परदेसा उपरांत तुझो पूज जेजू आमकां दाखय बागीवोन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसयला ते आमकां फावो जावच्या मागुया देवा एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिवितान मनान आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट सोडलो पवित्र जायेचे मिस्तेर आमी तातूंत आटापलेले आसा आनी ताची देख घेवची आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेलोची कर म्हूण मागता त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन उगडास कोर एक बोकरवाले आंकवार मारये केन्नाच आयकूंक ना कोण येतलो तुझ्या कोपान मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें नालासरो दिनासतना उरलो म्हणून पातयोन या बोरमाशार हांव येता तुजे विंगेन हे आंकवारी म्हजे माये हांव येता तुजे सोरशी तुजे मुखार उबो जाता हांव पातकी आनी दुखी वन हे देवाचे पुताचे माये बेपरवा करी नाका म्हज्या मागण्यांची पूण दोयेन आयकून घे म्हजे मागणे आनी सुफोल तें कोर आमेन सर्वेस सर्वेस्पराक वकांता देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो ज्यो मुरगडटा आपले चाकरीचे ताणें लीश घातल्यो होय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटेल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचे ताची भक्ती करतल्यांक पावताय पिणकेचे पिणकेन ताची दोया आपल्या पावलाची शक्ती दाखयता कालसान घर धरतल्यांक दुस्पडायता पुणेवेल्यांक तो शत्रा वेले शेवटिता हीन वालक्यांक तो हूस उबारता भुकेलोल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोधता विक्या हातांनी परत धाडटा
अब्राहाम आनी ताच्या सस्ते खातीर सर्वकाळ पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या काकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायेलाक आपल्या नगरांक शरणां घेतलो. Muimam Bapak आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. Muimam Bapak आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. Muimam Bapak आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. थोडी घडयो आतां आमी ओगेपणांत सारया. जेजू बरोबर हो वेळ आमी अंतांत घातलेलो आसा. ताच्या एकवटान आतां आमी जियेत हांव ताचें जिवीत आमी आपणायलेलें आसा. ताणें आमकां आपलें सगळें घडोवन हाडलेलें आसा. हो वेळ ओगेपणांत ताचे बरोबर सारया.
वाऱ्याचो उडोतो देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुजे कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं तांबड आसनाची सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तूं जो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणां